आमची कंपनी ऑलरेडी वेस्ट मॅनेजमेंटान आसा, सॅनिटायझेशनान आसा आनी तेतून आमी काम करता करता आमकां दिसलें की ई वेस्टाचें कितें चालू करचें म्हणून. सो आमी एक लोकल कंपनी आहली म्हणजे तितली वेल ऑर्गनायज नासली, एस्टॅब्लीश नासली. सो आमी चिंतलें तितून आमी इनवॉल्व जावन ती करून घेतलें म्हणून. सो ती आमी कंपनी एक्वायर करून मिन्स आमची ती कंपनी ग्लोबल ई वेस्ट कंपनी तेतून आमी इन्वेस्ट केलें आनी ती घेतली कंपनी आनी एज अ कॅम ग्रूप अशी आमी फुडें ताका व्हरपाक हें केलें. आनी तेजेर हितून म्हाका चडान देव बरें करूं म्हणपाक दिसता आमचे दोतोर प्रमोद सावंताक, कित्याक तेजें विजन आसा गोंयची गार्बेज, ई वेस्ट, मागीर बायो वेस्ट ही सगळी फॅसिलिटीक गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाक तेजें एक विजन आसा. पयलें आमचे भाईचें विजन आसलें, आतां तेंचें विजन आसा. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आसच्यो आनी वी आर लक्की, गोवन्स आर लक्की, वी हॅव ऑल फॅसिलिटी इन गोवा नाव. ई वेस्ट म्हणा तुमी, वेस्ट ट्रिटमेंट करपाक म्हणा तुमी, बायो दीस सँड आमचे करपाक, एवरीथींग वी आर देर. इन कंट्री आवर नेम कम्स इन वेस्ट मॅनेजमेंट नंबर 1. या बरें, सी म्हाका एकूच विचारूंक जाय की ऑब्वियसली इफ आय आस्क यू एज वन ऑफ द प्लेयर्स इन हँडलिंग ई वेस्ट, कितको क्वांटम आसा जनरेट करता गोवा वेरी स्पेसिफीक टू ई वेस्ट? एज पर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो हे पयशे तुमी 2000 मॅट्रीक टन आसा पर एनम. आनी आतां आमची सद्या जी फॅसिलिटी आसा आमची कॅम आनी ग्लोबलाची 100 मॅट्रीक टन आसा. सो आतां गोवा गव्हर्मेंटान मागीर ती स्टडी केली, प्रॉपर वे आवट करून कन्सल्टंट अपॉयंट केलो आनी तेजेर एक टेंडर काडलो. दीस इज अंडर लिडरशीप ऑफ दोतोर प्रमोद सावंतजी आनीक मायकल साहेब आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर. सो तेंची एक स्टडी करून तेंच्यांनी एक DP रेडी केली आनी तो टेंडर घातलो, टेंडर आवट जालो. सो तेतून भायल्यो कंपनी पार्टिसिपेट जाल्यो, बट एज अ गोवनान चालू केल्ली तेतून आमकां गोंयकाराक कित्याक मेवची न्हू. सो असो हे जावन आमची कंपनीक चान्स असो मेवचो आनीक लोकलांक सपोर्ट जावचो, इंडस्ट्रीज लोकल सपोर्ट. कित्याक आतां दिल्लीच्यो कंपनी आसा ई वेस्टान, त्यो सारक्यो सिस्टमॅटीक ना, बट ते येता आनी सांगता आमी रेजिस्टर्ड आसा म्हणून. आनी ते सगळे आमचे कितें हे वेस्ट आसा ई वेस्ट म्हणा ते घेवन वता म्हणल्यार कितें करतात ते हे हिंगा गोंयान जे कबाडी म्हणटा आमी स्क्रॅप यार्ड, ते बरेच चीज आसा तेतून काडून तांकां दिता आनी ते जोवयता मागीर. हांव तांकांय ब्लेम करिना बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस इंडस्ट्री. आयज पर्यंत ते करून येताले, आतां आमकां या हँडल इट. तेतून ई वेस्टान कितें आसा, आतां तुमकां सांगशी ऑलिंपीक 2020 जपानाक जाल्लें, इट्स अ इंटरनॅशनल. जितली मॅडली आसा दॅट इज मेड ऑफ आउट ऑफ ई वेस्ट. ब्रावन्स म्हणा, मॅटल म्हणा आनी गोल्ड म्हणा, तिनी आमी ई वेस्टानसून हे केल्ले. ते प्रॉपर एक्स्ट्रॅक्ट करून तेतूंतले विलावण तेजे सारके जाग्यार लावपाक जाय, नाजाल्यार ते हार्मफूल आसा. आनी हेतून ई वेस्टान कितें पोल्युशन कांयच जायना.